आकाशवाणी पणजी ऐकूया वळेरी मतदाता जंक्शन. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन आयचो वाटो जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शन. मतदाता जंक्शन. नमस्कार. कार्यक्रम मतदाता जंक्शन भितर तुमचें स्वागत आसा. भारती, मातशे तुजे दोळे बंद कर पळोवया. म्हळ्यार अजून तर कार्यावळ सुरू लेगीत जावना आनी दोळे कित्याक बंद कर? आगो, आमची कार्यावळ तर रेडिओ कार्यावळ आसा न्ही. हांवें तुका दोळे बंद करपाक सांगला, कान बंद करपाक न्हय. पूण दोळे बंद कित्याक करपाचे? कारण हांव तुका घेवन वचपाचो आसा एका ल्हानशा भोंवडेर. आरे पूण बंद दोळ्यांनी कितें दिसतलें? पण पळोवपाचें नाच न्हय, अणभवपाचें आसा. ताची मजाच वेगळी आसा. बरें तर मागीर वेंचणूक काका आनी कल्पनाक लेगीत येवं दी. आगो, ती दोगां एका वेंचणूक कार्यावळीन गेल्यात. तांकां वेळ लागतलो. तो मेरेन आमी भोंवडेर वचून येवया. बरें, चल वचूया भोंवडेर. दृश्याविणे. भारत, हो आवाज कसलो? हय, येता तर खरो. तूं अशेंच डोळे बंद करून ताचो आनंद घे. समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषा. हाजीर लोकांनो, ऋग्वेदांतल्या सज्ञान सुत्रान बरयल्लो हो मंत्र. हाचो अर्थ आसा समान विचार आनी समान मोख हाचे वरवीं तयार जाल्ली राज्याची समान समिती हाचें अनुकरण करून येयात. हां, आमी सगळे समुदायाच्या मुखेल्याची वेंचणूक प्रक्रिया सुरू करूया. तर तुमी सगळे तयार आसात समुदायाचो मुखेली वेंचपाक? हां, तर ह्या पदा खातीर 2 नांवां मुखार आयल्यात. एक आसा द्रा आनी दुसरो आसा सुतेजा. हांगा हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी हात वयर करचे जांकां द्रा मुखेली जाल्लो जाय. भावा, तूं वचून वयर केल्ले हात मेजून यो पळोवया. कितले? 10. बरें आसा. आतां त्या लोकांनी हात वयर करचे जांकां सुतेजा आपलो मुखेली जाल्लो जाय. भावा, परत मेज पळोवया. कितले? 15. तर हांगा हाजीर आशिल्ल्या लोकांच्या मता प्रमाणे सुतेजा हांकां समुदायाचो मुखेली म्हण वेंचून काडला. पाचव्या आनी 6व्या शेंकड्यांत मगध, काशी, कौशल सारक्या शहरांत राजतंत्र वेवस्था आशिल्ली. बौद्ध परिशदेंत अशे जायते पुरावे मेळटात ज्या वरवीं कळटा की वैशाली शहरान तथागताच्या मार्गान चलतना शलाकस वा वोटींग वरवीं गणसंघाची स्थापना केल्ली आनी बहुमताक सगळ्यांत चड म्हत्व आशिल्लें. तेच वांगडा अशी वेवस्था आशिल्ली की फक्त जाणटेच मतदान प्रक्रियेंत वांटेकार जावपाक शकताले. ही अशी प्रक्रिया आशिल्ली जी काळा प्रमाण आनीक सुदारत गेली. आदी खंयच्याय मनशा विशींची सहमती उक्तेपणान व्यक्त जाताली. ती आतां शलाकस म्हळ्यार वोटींग पिन वरवीं जावपाक लागली. शलाकस एकठांय करपी मनशाक शलाका ग्राहक म्हणटाले, जाची जापसालकी आशिल्ली की पुराय मतांक ताणें राखण दिवची आनी तांची गुप्तताय पाळची. वा, कितें गो भारती, मजा आयली? हय भारत, ही तर खूब बरी ध्वनियात्रा आशिल्ली. हय भारती, हातूंत तुवें एक गजाल पळयली? कितें? ही काणी पोरण्या काळांत जावपी वेंचणूक प्रक्रियेचेर आदारून आशिल्ली. तूं जाणा, सिंधू संस्कृतीच्या काळा सावन आमी लोकशायेची दोरी घट्ट धरून आसात. हय, आत्तां कळ्ळो तुज्या भोंवडेचो अर्थ. आयची आमची मतदाता जंक्शन कार्यावळ लेगीत भारताच्या वेंचणूक इतिहासाच्या आज मेरेनच्या प्रवासाचेर आदारिल्ली आसा. सामकें बरोबर. हां, तर भारती, आता आमी आसात 2023च्या मार्च म्हयन्यात आनी देशान 7 दशकाच्या वेंचणूक यात्रेत जायत्या म्हत्वाच्या पावंड्यांचो अणभव घेतला. ही खूप महत्वाची गजाल आसा की भारतातल्या संस्कृतायांक सुरवेक सावनच लोकतंत्राच्या ताकदीची जाणीव आशिल्ली.
ताकाच लागून तर आमच्या लोकशायेकडे कोणूच सर्त करपाक शकना. खरें भारती. आतां पळय, ध्वनी मतां सावन शलाकच आनी आतां बॅलेट पेपर सावन EVM मेरेन हो प्रवास खूब रोचक थारला. आमच्या लोकशायेन आतां मेरेन खूब चडणां आनी मोडणां पयल्यात. मात तरी लेगीत स्वतंत्रतायेच्या काळान नव्यो वाटो मेकळ्यो केल्यात. देश स्वतंत्र जालो आनी देशाक एकजूट करपा खातीर संविधानाक एक घटमूट लोकशाय देशाची बुनयाद घालची आशिल्ली. आनी तो दीस आयलो जेन्ना आमचो देश गणतंत्र जालो आनी एका सुत्रान देशाक बांदपी संविधान अस्तित्वात आयलें. बरोबर. खंयच्याय लोकशाय देशा खातीर ताचें काळीज आसता ताची जनता आनी ताचो श्वास आसता लोकांक मेळपी अधिकार. हय, लोकांचें कर्तव्य आसता देशाची काळजाची धडधड. लोकशायेचो उत्सव आसता वेंचणुको. नव्या देशांत लोकांचो वेंचणुकीचो पयलो उत्सव, जांची औपचारीक घोशणा जाली 21 मार्चाक 1951 वर्सा, जेन्ना प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो म्हळ्यार PIB तांचे वतीन स्वतंत्र भारताच्या पयल्या मुखेल वेंचणूक आयुक्त श्री सुकुमार सेन हांणी पयल्या जनरल इलेक्शनच्या तयारीक विचार आनी उतरांत बसयल्ल्या उपरांत तांची घोशणा आकाशवाणी म्हणजे ऑल इंडिया रेडिओ वरवीं केली. Men and women, sophisticated city dwellers and simple village folk, high and low, the rich and the poor, the tribals, the hillmen and the plains people, all citizens of this great country will make their way shoulder to shoulder to the hundreds of thousands of polling stations to participate in this great venture, that of democratically electing the men and women who will guide the destiny of the nation and form the governments for the next 5 years. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांणी 29 जानेवारी 1925 दिसाच म्हळ्यार भारताच्या स्वतंत्रतायेच्या खूप आदींच सांगिल्लें. स्वराज्य म्हळ्यार म्हज्या मतान लोकांच्या सहमतान तयार जाल्लें भारताचें सरकार आसा. सगळ्यान व्हड संख्येन जाणटे लोक, दादले, बायलो, मूळ निवासी, आदिवासी जांणी राज्याच्या सेवेन शारिरीक श्रमा वरवीं योगदान दिलां तांणी मतदाता म्हणून आपली नांव नोंदणी करपाचे कश्ट घेतल्यात. महात्मा गांधींच्या उतराक यथार्थान बदलप इतकें सोंपें नाशिल्लें, मात कठीण लेगीत नाशिल्लें. देशाच्या लोकसंख्येक मतदानाचें म्हत्व समजावन सांगप तांच्या यशा खातीर खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. हय भारत, ह्या सगळ्या परिस्थितीच्या फाटभुंयेर मुखेल वेंचणूक आयुक्तान सगळ्या आव्हानांचो फुडो करून आडमेळींक उपाय करपाचो यत्न केलो. मतदाता जंक्शनच्या म्हज्या इश्टानो, कशे आसात तुमी? अरे काका, बरें जालें तुमी आयले ते. आगो कल्पना, यो यो. कित्याक रे? येतलो आशिल्लोच. आनी हांगा तुमी म्हज्या बगर कसली तरी गंभीर चर्चा सुरू केल्या. ना काका, तुमची सुवात आमी कशे घेवपाक शकतात? आमची चर्चा देशांतल्या पयल्या वेंचणूक आयुक्त श्री सुकुमार सेन हांच्या मुखार आशिल्ल्या आव्हानां विशीं आशिल्ली. काका, तुमी लेगीत कितें तरी सांगात न्हय. हय तर, येतना कितें तरी आयकल्लें हांवें. पळयात, देशाचे पयले मुखेल वेंचणूक आयुक्त श्री सुकुमार सेन हांणी मतदारांक तांच्या मतदान अधिकार संदर्भान जाणीव करून दिवपाक बारीकसाणेन येवजण तयार केल्ली. तांचें मत आशिल्लें की विविधतायेन भरिल्ल्या आमच्या देशांत सामान्य लोकां मेरेन तांच्या राष्ट्र निर्माणांत म्हत्वाची भुमिका घेवपी जे उमेदवार आसात तांकां जाणा जावचें आनी उमेदवार लेगीत आपलो विचार लोकां मेरेन पावोवपाक शकचे. ह्या हेतान वेंचणूक आयुक्तांनी रेडिओ टॉक वरवीं सूचना केली की कळसुत्री बावयलांचो नाच, जात्रा, लोकगितां, लोकनाच, संगीत, नाटक आनी हेर गजालींच्या माध्यमांतल्यान लोकांक मतदाना विशीं शिक्षीत आनी जागृत करचे. हो तर खूब प्रगतीशील विचार आशिल्लो पयल्या मुखेल वेंचणूक आयुक्ताचो. हय तर, आनी एक म्हत्वाची गजाल उरली. ती कितें काका? श्री सेन हांचें सगळ्यांत म्हत्वाचें योगदान म्हळ्यार बायलांक तांची वळख दिवप. हाच्या आदीं बायलो स्वताची वळख अमक्याची चली, तमक्याची बायल वा भयण अशी दिताली. मात तांणी सुनिश्चित केलें की इलेक्टोरल रोल ताच्या भितर तांचे स्वताची स्वतंत्र वळख आसची. आनी हो एक क्रांतिकारी निर्णय आशिल्लो. मतदारां खातीर हो एक व्हड अणभव आशिल्लो आसतलो न्ही? हय, निश्चित. आनी तुमी जाणात,
श्री सेन हांणी फिल्म मळावयल्या लोकांक लेगीत ह्या कामान वांटेकार जावपाक सांगले. मिडियाची माध्यमां आनी साधनां मर्यादीत आशिल्लीं. चडांत चड भार आकाशवाणीचेर आशिल्लो, कारण ताजे वरवीं चडांत चड लोकां मेरेन नेटान संदेश पावपाक शकतालो. हाचेच वांगडा श्री सेन हांणी ह्या गजालीची खबरदारी घेतली की वेंचणुको भयमुक्त आनी निश्पक्ष जावच्यो. हय, आनी तो दीस आयलो जेन्ना देशान वेंचणूक प्रक्रिया सुरू जाली. स्वतंत्र भारतांतली पयली वेंचणूक संपन्न जाताली. तारीख आशिल्ली 25 ऑक्टोबर 1951. भारतांत सगळ्यान पयले खेपे मतदान जालें. ती सुवात आशिल्ली टिबेट लागसारचो हिमाचल प्रदेश. आनी सगळ्यान आदीं उत्तर वाठारांतल्या चिनी पांगीच्या बायलांनी आनी दादल्यांनी मतदान केलें. थंडीच्या कारणाक लागून ह्या वाठारांत मतदान आदीं जालें आनी देशाच्या हेर वाठारांत 1952 वर्सा. वा काका, कल्पना, तुमी दोगांनी सारकें सांगलें. आनी आतां वेळ आसा अशा एका मतदारा कडल्यान आयकुपाची जाणी भारतांतल्या पयल्या सार्वत्रीक वेंचणुका सावन 2022 मेरेनच्या विधानसभा वेंचणुका मेरेन आपल्या मताधिकाराचो वापर केलो. तांकां नोव्हेंबर 2022 मरण आयलें. येयात आयकुयात सर्गेस्त श्याम शरण नेगी हांची उतरां. मेरा नाम श्याम शरण नेगी. मैं इंडिया का पहला वोटर हूँ. ये इलेक्शनों का सिलसिला 1952 से चला, लेकिन हमारे कन्नौर में ठंड इलाका होने के नाते 6 महीना पहले कराया, यानी 1951 के अक्टूबर में यहाँ इलेक्शन हुआ. कोई वोट ऐसा नहीं कि मेरे से छूट गया हो. श्याम शरण नेगीजी हांच्या जिद्दीक सलाम. 7 दशकांच्या वेंचणूक यात्रेन अशा जायत्या मतदारांची जिद्द आनी कर्तव्य निश्ठेच्यो काणयो आसात. खरें म्हळ्यार लोकशायेचे सशक्त खांबे आसात जागरूक मतदार. हय, जागरूक मतदारांक लागून आमची लोकशाही यात्रा सेगीत चालू आसा. भारतान उपचारीकपणान लोकशाय येवच्या आदीं सावन खंयच्या ना खंयच्या रुपान फुडारपणाच्या निवडीचो वेगळोच इतिहास पळोवपाक मेळटा. हय कल्पना, आतां एका वाट्यान सगळें सांगप मातशें कठीण आसा. कितें भारत? हय, हेच खातीर आमी येता त्या काळान तुमकां भारताच्या वेंचणूक प्रवासाच्या आनीक एका भोंवडेर व्हरतले. आनी काका, फुडले खेपे तुमचे कडल्यान लेगीत जायत्यो गजाली आयकतले. हय तर. आतां म्हाका मातशें वचचें पडटलें. घरा कडेन एक म्हत्वाचें काम आसा, तें करचें आसा. चलात तर. नमस्कार. मेळुया तर. नमस्कार. भारती, एक गजाल तर उरली. ती आनी कितें? वेंचणूक प्रश्न आनी फाटल्या वाट्यान विचारलेल्या प्रश्नाची जाप आनी भाग्यवान जैतिवंताची घोशणा. फाटले खेप कितें प्रश्न विचारिल्लो आमी? प्रश्न आशिल्लो की राष्ट्रीय मतदाता दीस 25 जानेवारी 2023 ह्या दिसा भारत वेंचणूक आयोगान कसली थीम आपणायल्या? तर हाची योग्य जाप आसा? मतदाना सारखें कांयच ना. वोट निश्चित करतले आमी. आनी आतां वेळ जाला जैतिवंताचें नांव जाहीर करपाचो. आणि जैतिवंत आसात श्रीमती आर सुधा, तिरुवल्लूर, तमिळनाडू. भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या वतीन तुमकां खूब खूब परबी. तुमकां तुमचें इनाम तुमी दिल्ल्या नाम्यार रोखडेच मेळटलें. आनी आतां वेळ जाला आयकुप्यांक प्रश्न विचारपाचो. तर हो आसा आयचो प्रश्न. भारताच्या पहिल्या मुखेल वेंचणूक आयुक्तांचें नाव कितें? तुमी तुमच्यो जापो आमकां धाडपाक शकतात. व्हॉट्सॅप नंबर 9990319550 हाचेर. जैतवंताक मेळटलें खाशेलें इनाम भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या सौजन्यान. आमच्या कार्यावळीत आमी अशा कांय आयकुप्यांक संद दितात जे ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान कितें तरी सांगपाक सोदतात. वा भारती, आतां वेळ जाला निरोप घेवपाचो. आतां आनीक कांय उरूंक ना न्ही? जे उरलां तें फुडल्या कार्यावळीत पुराय जातलें हें उतर आसा आमचें. तर ह्याच उतरा सयत आतां परतून तुमची भेट जातली फुडल्या वाट्यान. तो मेरेन आमकां निरोप दियात. नमस्कार. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम. मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन.
जंक्शन मतदाता जंक्शन हॅशटॅग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन. ही आशिल्ली आयची वळेरी मतदाता जंक्शन. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी.